Yadnika Kyokatuk, Abigayon Korea, Kainat Song, A15, page 7, A15. Muchakati, mucha modlo, vortia deva, nivololo, vito sota yadni gamso, no man, no man, no man Dio muriara, voivo. Voi ma voltea deva, no man, no man, no man Dio muriara, voi ma voltea deva. सगळ्यांक देवान बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग. Good morning. आयची मिसाची इंतेसावां फिलोमिना फेर्नांडीस सोंपल्यार आयज 3 वर्सां बोत्तात. पेरपेत्वा सिल्वेरा हाका म्हयनो बोत्ता. तशेंच आयज पुर्याटान खुर्साचें फेस्त आनी पुर्बा वाडो ह्यावूय वाड्यार खुर्साक आमी मान दिता. आयज जल्माचो दीस संभ्रमतात झरिया कार्वालो, एड्रिया डिकुन्या, आग्नेलो जॉस्टन डिसोजा तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासूया. आयज लग्नाचो दीस संभ्रमतात क्विन्सी आनी मेल्बा फेर्नांडीस, रॉबी लोबो आनी मार्ता लोबो. आनी तशेंच मागूंक लायला उशा पार्सेकर ही भयण दुयेंत आसा. आमच्या मागण्यांची तिका गरज. तशेंच आयज म्हजो यादनीकपणाचो दीस, ऑर्डिनेशन डे. आनी आमचो गांवचो पूत फादर पियो आल्मेदा ताकाय आयज यादनिकी संस्कारणी फावो जाल्ली. आमचे पासत ह्या मिसांत मागात. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी पोरयाटांतलीं आनी कांवसार पोरबावाड्या ह्या वाड्यांतलीं भावा भयणां पवित्र खुर्साची परब समोरमता. जेजूच्या काळार खुरीस जावन आसलो एक लोजेची खुणा. पूण जेजू खुर्सार मरून खुरीस पवित्र केलो आनी खुर्सा वरवीं आमची सोडवण केली. खंयसरूय आमकां खुरीस दिसून आमी खुर्साचो उमाव घेता आनी खुर्साक मान दिता. तुजो खुरीस उबार, चल ये म्हज्या फाटल्यान. आयज संवसारभर लोक कोविड-19 पिडे आड झुजता. एक एकलो मनीस आयज वेगवेगळे भाशेचे खुरीस सोंसता. कोण पिडेक सांपडून, कोणाची गोची, कोण दुसऱ्या पासत इलाज दिवंक आदी. पूण कोण पिडेंत नासतना पर्यान हे पिडेक लागून पोटाक वळवळटा. ताचे पासत आयज आमी मागुया. तशेंच आयज आमचो पादविगार फादर पॉलीक देवाच्या मोळ्यांत यादनीकपणाचे सेवेक 27 वर्सां भरतात. तशेंच आमचो गांवचो पूत
फादर पियो ताच्या यादनिकी देण्या खातीर आर्गां दिता. तांच्या यादनिकी देण्या पासत बापाक दिनवासताना ताचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. जेजू बरो गवडी आनी आमी ताच्यो शेळयो. जायते फावटी गवळी कशें आमी चुकल्या आनी शेळयो कश्योय आमी पातकान पडल्या. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बेसत भागीवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. जण एकल्यान आसा थंयच जेजू लागीं ह्या मिसान आपणाक जाय तें मागचें. भोव पवित्र बापा, तुज्या मागलोल्या सासणीक यादनीकपणान वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो यादनीक जावंक विंचून काडलोय आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलोय. दिरान आनी दुलोबायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणेच्या गुटांचो विस्वासी मुणयारी जावंक म्हाका कृपा दी आनी तुज्या शेळयांचो मोग करूंक तांकां चोरो दिवंक बरो गवंडी जावंक म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेतान राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेवाक पिडापीठ दिवंक सुरू केले तेन्ना झोळी मोळी शिपडलेलो तो बाबार्थी लोक फिनिसेक, सिप्रुसाक आनी आंतोकीक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवां भायर आनी कोणाकूच ती देवाचें उतर परगटी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनेच्या गांवचीं तीं आंतोकीक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक ताणें सुरू केलें. सोम्यांक तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बावार्थ धरून सोम्याशी पडटलीं. ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी ताणें बार्नाबासाक आंतयोकीक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्यांक विस्वासी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक
तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलोलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव कोत्तेल्यांची सख्या जायती सोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तासुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें तांकां आंत्योकीक हाडले. एक आख्खें वरस थंयची पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोल लोकांक ताणें शिकवण दिली. आंत्योकेक सिसान पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. Somes lokano devak wakana sorvoi porzano javek navada. Somes lokano devak wakana sorvoi porzano javek navada. Oțol mogaci tace dircoși doial amco Diu zaslav visvași. Oțol mogaci tace dircoși doial amco Diu zaslav visvași. उद्काराक सगळ्यो उबी रावया. Bapace utor tu, Dacia mogaci coborsa. Gesù calucatus vartu, Amca baba și pavocnie. Aleluia, 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 aleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हिवाळ्याच्या समयार जेरुसालेंत भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सालोमावाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिक्षेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाची नांवीं हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांची न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती केदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत. तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतली तीनूच उतरां हांव घेता. आयकोता, वळखोता आनी पाटलाव कोत्ता. आनी तिनूय उतरां हांव गोवळी आनी शेडी हांकां सोर कोत्ता. गोवडी आयकोता, आपल्या शेडयांक आयकोता. तूं लागीं आसूं नाल्यार तूं पयस आसूं, तूं बोटीर आसूं नाल्यार तूं लंडन आसूं, तूं इगोजेंत आसूं वो तूं घरा आसूं, देव आयकोता. तूं बरो आसूं वो तूं मेळो आसूं, तूं भाग्यवंत आसूं वो तूं पातकी आसूं, गोवळी आयकोता. पूण शेळयेन गोवळ्याचें आयकूंक शेळयेन लागीं आसूंक जाय. आनी जितलो हांव देवाक लागीं रावतां तितलो म्हाका गोवळ्याचो ताळो आयकूंक येता. आनी जितलो हांव गोवळ्या सरलो पयस वता हांव आयकोना. म्हाका दुसरो ताळो आयकूंक येता, दुसरो ताळो म्हज्या कानार सादता आनी हांव म्हजी वाट चुकतां. हांव पाद्री जालो वो चडशे जाण पाद्री जातात कित्याक ते इगोजेक लागीं आसतात. जावं ऑल्टो बॉयज, जावं पाद्री भोंवती भोंवतात, जावं इगोजे भोंवती आसतात. आनी देखून जेन्ना हांव इगोजेक लागीं आसलो देखून घडये हो देवाचो ताळो कानार सादलो. दुसरी ओज, गोवडी वळखता. आपल्या शेडयांक तो वळखता, नांवान वळखता. आवयच्या कुस्प्यांत आसतना पर्यंत हांवें तुका वळखलो. सामुएलाच्या पुस्तकांत 1 Samuel 16:7 मनीस बायलें रूप पळोवन वळखता, देव मनशाचें काळीज पळोवन वळखता. म्हणटच देव गोवडी तुजें काळीज वळखता. आनी देवाक जाय शेडयेनूय गोवळ्याक वळखलो. म्हजीं मेंढरां म्हाका वळखतात. तूं वळखता जेजूक? तूं वळखता तुज्या गोवळ्याक? जेजून पेद्रूक विचारलें, शिसांक विचारलें, तुमी म्हाका कोण सोदतात? तुमी म्हाका कोण म्हूण वळखतात? कोण म्हणटा एलिजा, कोण म्हणटा एक प्रवादी. तुमी कितें म्हणटात? तूं कितें म्हणटा? तूं क्रिस्त, देवाचो पूत. ह्या दिसांनी आमी जायते जाण मागणें कोत्ता हांव वेगवेगळ्या लोकां पासत. एकलो भाव म्हणूंक लागलो, फादर, बोटीर आमचे भुरगे आसात, थोडे तेसाक येतात, थोडे टीव्हीर येतात ते मिसाक येतात, थोडे येनात. ते देवाक वळखनात, ते सायबिणीचो मोग करिनात, ते वळखनात. एक याज्ञीक कसो, ताका ही 2 देणी मेळटात. गोवळी जावंक मेळटा आनी शेळी जावंक मेळटा. गोवळी कसो, शेळयो देव ताच्या हातान घालता आपल्यो शेळयो, आनी हांव शेळी कशी ताचेर पातयेता. आनी म्हजो याज्ञीकपणाचो मोटो होच, सोमी म्हजो गोवडी कांयच म्हाका उणें ना. द लॉर्ड इज माय शेपर्ड. म्हणटच हांव गोवडी न्हू,
गोंवडी तो म्हजो पर्यंत. आनी निमाणी वस पाटलाव करतात. जेजूय तुजे फाटल्यान येता आनी शेळी गोंवड्या फाटल्यान वयता. आतां गोंवडी कोणा फाटल्यान वयता? सांडलेल्या फाटल्यान वयता. 99 पासून थिंगाच दवरून एकलेक सोदूंक वयता. कोणा फाटल्यान वयता? दुखवल्या खोंतवल्या तिचे फाटल्यान वयता. कोण रडटा, कोण बारान पडला, त्रासान पडला, जेजू वयता सोदूंक वयता. आनी तुका आनी म्हाकाय म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये, हांव बरो गोंवडी. देखून आमी सगळ्यांनी जेजू फाटल्यान वेची गरज. कित्याक तो बरो गोंवडी. तो म्हणटा हांवूच वाट, हांवूच बरो गोंवडी, हांवूच मेंढरांचें दार. देखून आयज जण एकल्यान नियाळचें. हांव कोणाचो पाटलाव करता? जायते पावटी घडी आमकां दिसत पादिगार एक बोर कोता, पादिगार तेक बोर कोता, हो पाद्री एक बोर कोता. जेजून तर मेंढरांचो हिण तर आमी पळय जेजूचो. जेजू एके शेडयेक खांदार मारता. कित्याक मारल्या? गोंवडी जाणा, तुका खबर ना. 99 थिंगा दवरल्यान एकलेक सोदूंक गेलो. आमकां हिंगा दवरली. तिये सोदूंक कित्याक गेलो? गोंवडी जाणा. एकलो यादनीक म्हणटालो जल्माचो दीस ताचो, आनी ताणें अशें म्हणलें, जेन्ना तुमी म्हणटा शेडयो आमचें आयकतात तेन्ना म्हणटा हें व्हडलें गिफ्ट आमकां यादनीकपणाक मेळटा. वेन यू लिसन टू अस. हाचे वरोस आनी व्हडलें देणें ना. जेन्ना तुमी आमचें कितेंय सांगलोलें बरे भाशेन आयकतात तेन्ना म्हणटा जिवाक सू जाता. पूण जेन्ना तुमी आयकनात तेन्ना दूख जाता. आनी जेजू म्हणटा म्हज्यो शेळयो म्हजें आयकतात. आयज खुर्साचें फेस्त. बरो गोंवडी आपल्या शेळयां खातीर जीव दिता. आनी हो खुरीस ताच्या मोगाची खुणा. खुर्सार मरो पर्यंत ताणें शेळयांचो मोग केलो. तोच ह्या वेळार वेदीचेर येता. ताचो उलो आयकुया आनी आमचें जिवीत ताका भेटोवया. आमची मागणी जेजूच्या हातान घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी सगळ्या यादनिकांनी ह्या दिसांनी आपले पोरजेक सोंपोवंक साधनाचो उपाय घेवन तांची ओत्मीक वाड करूंक आनी तशेंच पोरजेन गोंवल्याचें आयकून आपलो सहकार दिवंक बापा लागीं मागुया. देश तसोच संवसार आकांताक सांपडलेलो आसतना आमच्या राजकारब्यारांनी आपस्वातीपणान सोडून पोरजेचें बरेपण आनी फुडार चिंतून आपलें पावल तोच विटेन मारूंक आनी पिडेक तशेंच गरिबांक सांपडलेल्यांक आदार जावं तांकां आयतें मोन मागुया. आयक
आयकमचो धडो भोवतीपणान मारता उलो. संवसार पिडेन झुजता. कोण पिडेक सांपडून इलाज मेलोना जावन सोंसता. तर कोण हे पिडेक लागून काम मजदुरी ना जावन जेवणाक वळवळटा. तांचे हे कोश लो जावं बापा लागीं मागुया. आयकमचो धडो भोवतीपणान मारता उलो. मायाच्या म्हयन्यान वचात थंय खुर्साची फेस्तां जावं आमचें देवसांव आमी वाडयता. पूण ह्या वर्सा तसली परिस्थिती ना. तरूय आमचें पवित्र खुर्साचें देवसांव आमी सदांच चालू दवरूंक आनी बरेपण आमकां मेळूंक घेवंक कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आयकमचो धडो भोवतीपणान मारता उलो. आमचो पादविगार आज आपले पाद्रीपणाचे संस्करणेचो म्हळ्यार ऑर्डिनेशन डे हाचो उगडास कोत्ता. देवा बापान ताचेर आनी तांच्या वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक प्रांताना सदांच ताका बरे भलायकेन सांबाळूंक मागुया आनी आपले आख्खे पोरचेक पवित्रपणान सांबाळची ताची वाट सोंपी जावंक मागुया. आयकमचो धडो भोवतीपणान मारता उलो. थोडोसो वेळ उगीच रावन आमकां कितें जाय तें मागचें. जल्माचो दीस, लग्नाचो दीस आनी आमचो गांवचो भाव फादर पियो आल्मेदा ताचो यादनीकपणाचो दीस ओगेपणान मागुया. बोदयाळ बापा, ही आमची मागणी आय आनी जें आमी तुज्या नांवान मागलां तें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन करूया. गायनाचो सॉंग C18 पेज 36. C18. Piccolo somorpita Abcimona somorpuia Admicuro toyar kota Kaza amci toyar koria Yadrik rakaros betoita Ami amci cing betoya Krista rogoto kondita Pio kami ai tisauya म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुपेच्या देवाक सुरेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतिल्ल्या म्हज्या यादनीकपणा पासत म्हज्या भावां भयणी बरोबर काळजांत तान तुका दिनवासता आनी हो वाखाणणेचो योद्न तुका भेटयतना तुजो यादनीक जावंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी तुजे पवित्र सभेंत
तुझ्या सेवकांची संख्या वाडूय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर कार्य आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत पुन्नायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbaranzo solvis portum. Dolbaranzo solvis portum. Sorganizo sarvola tu chas voivova. Sorganizo sarvola Lucias voivova. Un sorghi, tu caso il soi. Solves voraci nami, yeta hata caso. Solves voraci nami, yeta tagaso. Ursurgi, tu caso बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली खुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेचाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavartaco gut porco tuya. Sumian Jesu amigo lokata. Anikas dile pieta. Iplei toti tu moi bovaniso. Ami tuce बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कडेन देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आगे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमचे गौरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. तुझ्या चाकरांची सर्वेस्परा, तुझ्या चाकरांची पेरपेचुआ सिल्वेरा आनी फिलोमेना फेर्नांदीस तुवें तांकां आपोवन व्हेली. जशीं पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत पुनर्जिवणपणाचो बरमोसो धरून मेल्यात. ते आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा वेदी भोंवती जमल्यांची तशींच आयज आमचो पादिगार फादर पॉली आपलो यादनिकी संस्कारणेचो दीस समोरमता. ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागीबोन झुजे बागीबोन दोन दुतांक बागीबोन झुजे बाजाक आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गवूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा सरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. हांव म्हज्या शेडयांक वळखता आनी जेजू बऱ्या गुवळ्याक जाय आपल्या शेडयांनी आपणाक वळखूंक. आनी बऱ्यांतली बरी देवाची ओळख म्हणल्यार देव बाप आनी आमी सगळ्यो ताच्यो शेडयो सगळीं ताची भुरगीं हें सत मानुया आनी आब्बा बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामका येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राचो चलयता सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिया. देवाची श्री संसाराचे पाप कट्टेली आमची काकूट कोर. देवाची श्री संसाराचे पाप कट्टेली आमची काकूट कोर. देवाची श्री संसाराचे पाप कट्टेली आमकां शांती दी. म्हज्यो शेडयो म्हाका आयकतात, म्हाका वळखतात आनी म्हजो पाटलाव करतात.
आनी हांव म्हज्या शेडयांक बरो चरोव दिता. जेजूचें जेवण आमचें उत्मीक खाण बाबार्थान ताका घेतिनी सगळीं सुभागी. सोम्या तलुचे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या त्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन करुया. गायनाचो D42 पेज 71. D42. Jezu amcia golia bukin ami mota Jezu amcia unia जीविताच्या उक्त्या मार्गान जेजू आमचे विश्वासदान ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उद्घाटिका तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उल्या मोगाळा जेजू तूं पवित्र संस्कारान आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव तुजो मोग करतां जेजू. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान यो जेजू. कितलेशे दीस जाले तुका हांवें शेवूंक ना जेजू. म्हजो ओतमो तुका तानेला. म्हजो ओतमो तुका घेवूंक भुकेला. तुज्या पवित्र जेवणान म्हज्यान वांटो घेवूंक जायना जेजू. देखून ओत्मीक रुपान म्हज्या काळजान ये. तूं आयलोय म्हूण सोत मानता आनी तुका काळजांतान आर्गां दिता आनी मोहिमा दिता जेजू. म्हज्या सांगाता सदां राव आनी म्हज्या काळजान बिराड कर. म्हाका तुजे सोशिल्लो पयस सरूंक दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुजो यादनीक केलो त्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उगडास करून हो बाबार्थाचो गूट हांवें संतोशान संभ्रमला आनी पुरगोटला. तो गूट म्हज्या जिविताची चालीन स्वतान पाडूंक आनी हे परीन दिसान दीस ओदीक जेजू सारको हांव जावंक हे मिसाचे संभ्रमणेंत म्हाका कृपा मेळूं. हें व्हडतें देणें बापा म्हज्या बाबा भयणी बरोबर नम्रतायेन आनी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा,
तुजे आख्खे रोशनेचो तूं उमरपीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवालायेन आयकून घे. ही ओचीस सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जनवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमेन. मोगाळ बाबा भणीनो, आज आमचो गांवचो पाद्रीगार फादर पॉली आपलो 27वो याज्ञिकी संस्कारणेचो दीस समारंभदा. कांय दीस आदी आमी दोगूय भासाभास करताले आनी हांव फादराक म्हणटालो, जर तर शेळयो नात जाल्यार आमकां गोवळ्याक मोल ना. शेळयां वरवीं गोवळ्याक मोल येता. आनी आज पळयल्यार गोवळी आसात, शेळयो पयस पयस शिपडलेल्यो आसात. तुमच्या घरांनी तुमी आसात. आनी एका याज्ञिकाचो आवडो म्हणल्यार याज्ञिकी संस्कारणी जावं जल्माचो दीस जावं आपणाची शेळये भोंवतणी तो समारंभचो. पूण दुबावना आज कितें भाशेन आमी खात्रेन सोत मानता की तुमी आसात थंयसर जावन तुमच्या घराब्यांनी रावून तुमी पाद्रीगारा सोत मागला, तुमचो हुस्को दाखयला, जाल्यार सगल्यांचे तुमचे आवडे ओत्रेक आनीक बरे उद्गार म्हज्या याज्ञीक दुसरे भाव आसात. फादर मार्सेलीन आसा, फादर ग्रेगरी आसा, फादर युकरिस्ट आनी तशेंच म्हज्या नांवान आनी आख्खे कोंगुडचे पवित्र सभेच्या नांवान फादर पॉलीक आमी बरें येस आवडयता. ताका आमी बरें मागता. कितें भाशेन ह्या दिसाक आनी सदांकाल देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद गावंक आनी जो तो वावर देवाच्या मोळ्यान करता तो सदांच सुफोळ सांबाळूंक आमी देवा लागीं मागतल्या म्हूण आमी ताका आस्वासन दिता. आपल्या प्रवचनान तो म्हणटालो, एक गोवळी आयकता, वळखता आनीक ताचो मागीर शेळयो पाटलाव करतात. हांव पळयतां ह्या दिसांनी कितें भाशेन ही परिस्थिती उपरासल्या आनी आमचो गोवळी लोकांचे प्रस्न आयकता आनी कितें भाशेन दर दिसा पवित्र वर करतना ताका हुस्को गोवळ्याचो. कोण कश्टवता, कोण भायल्या गांवांत आसा आनी तांचे पासो तो तांचे आयकून मागता दर दिसाक. तशेंच आज फादर तुज्या ह्या व्हड दिसाक तुका दिवंक आमचे लागीं फुलांचे तुरे नात ना म्हूण आमी गोडेक केन्नाय केक कातरताले हांव तिवूय ना आमचे लागीं. पूण जशें तूं सांगतालो व्हडल्यांतलो व्हड आज जर तर आमकां आमच्या पाद्रीगाराक गिफ्ट दिवंक जाय, देणें दिवंक जाय, तें म्हणल्यार दोनूच. आनी तें म्हणल्यार पयले सुवातेर मागणें करून आनी दुसरे सुवातेर तो म्हणटालो जेन्ना शेळयो गोवळ्याची आयकता तो व्हरता व्हडल्यांतलो व्हडलो गिफ्ट. जाल्यार दुबावना मागण्यांतल्यान तुमी मागला जाल्यार तो कितें सांगता ताचे एके भाशेन सांगण्याकाल आमी चलोवंक आनी हे भाशेन ताच्या मार्गदर्शना वरवीं त्या जेजू बऱ्या गोवळ्याचे आमी पाटलावदार जावंक आमी ताचो ताळो आयकुया. दोगूच आयच्या दिसाक तुजेर आमी भरपूर आशिर्वाद मागता आनी सगल्यांच्या नांवान परतून तुका आमी बरें हे सांवडयता. देव बरें करूं आनी गॉड ब्लेस यू. आयज आमची पोरयाट्यांतली भाव भयणां आनी पुर्बावाड्यांतली भाव भयणां खुर्साचें फेस्त करतात. हांव जाणा आमी तें दोबाज्यान करपाचें, पूण ह्या नव्या रोगाक लागून सगळ्यांक आमकां फेस्तां दोबाज्यान करूंक मेळना. पाद्रीगार कसो तुमकां सगळ्यांक खुशाल बरीत परो बावडयता. तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. खुर्साचें फेस्त देवाच्या मोगाचें फेस्त आनी खुर्साचो संदेश इतलोच, देवाचो मोग कर, पेल्याचो मोग कर. हेंच करूंक
आमकां सगळ्यांक देवान कृपा दिवं. म्हजे बरोबर आयज मिसांत वांटो घेवंक आनी म्हजे पासत मागूंक फादर मार्सेलीन, फादर ग्रेगरी, फादर युकरिस आनी फादर रॉयल आसा. सिस्टरूय आसा. म्हजे पासत मागूंक आयलीं देखून काळजान तांदीन वाजता. आमकां तुमच्या मागण्यांची गरज. म्हजे माय खातीर देवा कारगां दिता. सोपून गेल्ल्या पायक सुर्गींचें राज मागता. आयज म्हज्या भावाचोय काजाराचो दीस. ताचेय पासत तुमी मागलें देवा कारगां. जालें, आनीक कांय ना. उबी रावया, बेसांव दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Gesù tu cercostolo ti